नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स ब्रॉट यू बाय पंचामृता. इंडियन रेसिंग फेस्टिवला खातीर मुरगांव स्ट्रीट सर्किटाक मंत्रिमंडळाचो बावटो. मायनिंग डंप व्यवस्थापन करूंक डंप उखलूंक टॅरीचो सल्लो. दिवाडे जुव्यार कोटी तीर्थ. टॅक्सीवाल्यांची परवरी निदर्शनां. टॅक्सी पॉलिसीचे चर्चेक 10 सप्टेंबराची दिल्ली डेडलायन. मुख्यमंत्री म्हणटा 8 दीस तरी वतले. संघटना कडेन उलोवनूच थारतली. विश्वास दवरात. सभापती खातीर 23 सप्टेंबराक सरकार पक्षाचो उमेदवार. सुत्रां म्हणटा आमदार गणेश फ्रंट रनर, आमदार एल्टन विरोधकांचो उमेदवार. वेंचणूक 25 सप्टेंबराक. 2016तले दीपाली मेहताचे खुनाचे केशींत विजयेंद्र आरोंदेकर हायकोर्टात निर्दोष. मडगांव अडिशनल सेशन्स कोर्टान फर्मायल्ली जल्मठेप. काबदेराम दर्यार जाल्लो खून. कोडार प्रस्तावित IITच्या वाठारांत ST रावतात. तेच कित्याक टार्गेट? मुख्यमंत्र्याक चुकीची माहिती. मुख्यमंत्र्याचे वक्तव्याचेर थळावे फुर्योज. ईडीच्यो गोंय हैदराबाद मेळून 13 सुवातांचेर धाडी. आरोपी यशवंत सावंताचेर 3.5 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन हडप केली म्हणून आरोप. 1200 कोटीची जमीन, कॅश, गाडयो जप्त. अकाउंट फ्रीज. बागा कळंगूट शॉपांनी डुप्लिकेट काजू FDAन केले जप्त. कळंगुटे 9, बागांत 10 शॉपांचेर FDAची रेड. 3 रेस्टॉरंटांय बंद. 20 ते 50 हजारांच्यो फायनी. ईडीच्यो गोंय आनी हैदराबाद मेळून 13 सुवातांचेर धाडी. मनी लॉन्ड्रिंग केशींत यशवंत सावंताची चौकशी चल्ल्या. हणजूण, आसगांव आनी हेर वाठारांतली 3.5 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन ताणें खंय हडप केल्ली. सर्च्या वेळार 72 लाख कॅश, 7 लक्झरी गाडयो जप्त केल्यात. कितलेशेच अकाउंट फ्रीज केल्यात. सुमार 1200 कोटींची मालमत्ता खंय सापडल्या. ईडीच्यो गोंय आनी हैदराबाद मेळून 13 सुवातांचेर धाडी. मनी लॉन्ड्रिंग केसींत यशवंत सावंताची चौकशी चल्ल्या. सर्च्या वेळार 72 लाख कॅश, 7 लक्झरी गाडयो जप्त केल्या. कितलेशेच अकाउंट फ्रीज केल्यात. सुमार 1200 कोटीची मालमत्ता सापडल्या. अणजूण, आसगांव आनी हेर वाठारांनी 3.5 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन ताणें खंय हडप केल्ली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. इंडियन रेसिंग फेस्टिवलाक मुरगांव स्ट्रीट सर्किटाक मंत्रिमंडळाचो बावटो. सरकार 40 कोटी घालतलो. मायनिंग डंपाचे व्यवस्थापन. डंप उखलपा विशीं सरकाराक एनर्जी अँड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट सल्लो दितले. दिवाडे आदल्या सप्तकोटेश्वर देवळाच्या वाठारांत कोटी तीर्थ कॉरिडॉर. वेअरहाऊस आनी लॉजिस्टिक्साक स्कीम. मंत्रिमंडळाचे निर्णय. आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाच्या वतीन की पुराय गोंयांतली जी टेम्पल्स कितली डेमोलिश जाली आनी त्या कमिटीचो रिपोर्ट आयिल्लो. ताज्या उपरांत खंय करचें तर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाची आमची स्वताची जागा ही दिवार आयलंडाचेर आसा. वीच इज एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 10,000 स्क्वेअर मीटर ऑफ द लँड. त्याच जाग्याचेर सरकारान आयज निर्णय घेतला की कोटी तीर्थ कॉरिडॉर हे दिवार सायटीचेर टेम्पल सप्त कोटेश्वर ज्या जाग्याचेर पयलीं आशिल्लें थंयसरूच कोटी तीर्थ कॉरिडॉर म्हणून जातलो. अमेंडमेंट ऑफ द गोवा पुलीस सर्वीस रूल 2020. अमेंडमेंट ऑफ गोवा पब्लीक सर्वीस रूल 2022. गोवा पब्लीक सर्वीस रुलान थोडेशे अमेंडमेंट केला. पोलीस, गोवा स्टेट लेजिस्लेटिव्ह अँड वेअरहाऊसिंग इन्सेंटिव्ह स्कीम 2025 हाच्या कॅबिनेटात अप्रुव्हल केली. एक्स ग्रेशिया ऑफ द लाइन स्टाफ अपॉइंटमेंट अंडर द वर्क चार्ज एस्टॅब्लिशमेंट. Allotment of the land for the worldwide veterinary services for the establishment of the world-class ultra-modern animal birth control training center and veterinary facilities at the survey number 305 of Uzga village, Fonda Taluka. Cabinet approval for the post of Dean for the Goa College of the Veterinary and Animal Services.
amendment to the business of the government of the Goa allocation rule 1987 भितरल्यान गोवा police record act 2023 गोवा state audio visual archives आणि गोवा state mission of manuscript appointment of the energy and resource institute means TERI on the nomination basis for the advisory support of the iron ore reclamation and waste stabilization activities for mining dumps in Goa. गोवा स्टेट सर्किट रेस मुरगांवां 31 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर मजगती जातली. हाचेर 177 कोटी रुपया खर्च जातलो. राज्य सरकार 57 कोटी मोडून रेसिंग खातीरच्यो मुळाव्यो सुविधा उबारतले. इव्हेंट 2025, 2026 आणि 2027 अशे सेगीत 3 वर्सां जातलो. Proposal to organize the Goa Street Circuit Race from October 31st, 2025 to November 2 by the Racing Promotion Private Limited in collaboration with the Government of Goa and Entertainment Society of Goa, which is Formula 4. That race we are organizing in the state of Goa on the 31st of October to 2025 to 2nd of November in Marmogua. गोंयभरच्या टॅक्सीवाल्यांची सचिवालयाच्या गेटी भायर निदर्शनां. नव्या टॅक्सी धोरणाविशीं चर्चेक मुख्यमंत्र्यान 10 सप्टेंबराची आदीं तारीख दिल्ली. अजून जाग मागना. सरकाराचेर विश्वास दवरिल्लो सरकार फटयता म्हूण टॅक्सीवाले परवरी. मुख्यमंत्री म्हणटा 8 दीस वतले. संघटनाक विश्वासांत घेवनूच पॉलिसी थारतली. टॅक्सीवाले सध्या गेल्यात. नव्या टॅक्सी पॉलिसी विशीं मुख्यमंत्र्यान टॅक्सीवाल्यांक आश्वासनान घेवन कितें तें थरयतले म्हूण उतर दिल्लें. ह्या फाटभुंयेर टॅक्सी युनियनाचे वांगडी सभाघरा भायर जमले. मुख्यमंत्र्यान आपूण व्यस्त आसा म्हूण DYSP कडेन सांगून धाडल्यारूय टॅक्सीवाले थंयच. जी तेणी गायडलायन जे तेणी आमकां सांगिल्लें बरोवन दिता जावं फ्रेम करया नांवां घेतिल्लीं त्या गजाली खातीर फकत आमकां बाबा तें केलां काय ना कितें जालां तेजो ते फकत हे मागीर दुसरी गजाल दुसरो सांगता. आतां आमी थंय मिटींग जालें सगळें जालें. आतां RTO आमकां त्रास करपाक लायला थोड्या भुरग्यांक. ते प्रॉब्लेम जाला. सो हांव इतलेंच मागता की कितें आसा पळय तें आमकां डेट दिया आनी खबर आमकां बरोवन एक डेट दी. उतरांनी डेट नाका. उतरांनी आमी विश्वास दवरूंक शकना. आज म्हणटा ते पुलीस पयलीं येता आनी सांगता तुमी नांवां दी जशी पेरंट्सांक सांगली तशी. मागीर येवन सांगता ते तुमकां RTO सांगलें म्हण कितें नाका आसलें. कितें फटींगपणां चलयलें. नाही सर आमकां एक नांवां दिवंक लायता. नांवां बरोवन दिवंक लायता आनी फाटल्यान हांगा उबें करता आनी आतां सांगता तुमकां परत तुमकां डेट दितले म्हणून. हें सारकें न्हू. तरी पूण आमी सराचेर विश्वास दवरता आनी ह्या विश्वासान आमी हांगाच रावता. सराक एक बरोवन दिवनी आमकां. तेन्ना आमी हालपाक ना नाल्यार हांगासले. कित्याक सदांच फटींगपणां चलता. कितको पर्यंत विश्वास दवरतलो सीएमाचेर विश्वास दवरचोच पडलो कित्याक तो आमचो बापूय न्हू. विश्वास दवरचोच पडलो. आमी हांगासरले वचना. जो मेरेन आमकां अश्युरन्स दिना न्हू इन रायटींग अश्युरन्स दिना तो मेरेन आमी वचना. आमी सरकारा वांगडाच आहा. सरकाराक आमी अगेन्स्ट सरकाराचे ना. सरकारान आमकां सांगलें त्या प्रमाणे आमी 10 तारखेर येयल्ले आहाय. पूण आमकां हाडून परतून धाडूं नाका. परत आपयले हांगा रावन कांय फायदो ना. हो खेळ हांवें तेतूच सांगलो हो बावल्यांचो खेळ. हो हायड एंड सीक गेम म्हणून ही केन्नाच सक्सेस जावचें ना. मजगती टॅक्सीवाल्यांनी सरकाराचेर विश्वास दवरचो म्हूण मुख्यमंत्री मिडिया मुखार. ज्यांनी सरकाराचेर आनी म्हजेर विश्वास दवरचो. 10 तारीख म्हणजे ती 10 तारीखूच नासता. हेवटेन दीस जायत आसता. सध्या ड्राफ्ट सुरू आसा. तो ड्राफ्ट पब्लीश करच्या पयलीं बी तांकां तेंचे 20 जाण एसोसिएशन आसा. तेंच्यांनी आपली 20 काय 21 नांवां कितें ती दिवची. त्या 21 जाणांक आफयतले. तांकां ड्राफ्ट सगळो डिटेलान दाखयतले आनी ताज्या उपरांत तो पब्लीश करच्या पयलीं बाकीचें क्लियर करतले. इतक्या जाणांनी आपलो धंदो बिंदो बंद करून हांगासर उबो रावपाची गरज ना. म्हाजें तर म्हणण्यार सरकारान जेन्ना तुमकां सांगलां की तुमकां विश्वासान घेतल्या शिवाय खंयचें डिसिजन घेवचें ना. ती आपलो अननेसेसरी कोणीच टायम वेस्ट करचो न्ही. तांकां आमी 100% विश्वासान घेतले. 10 तारीख म्हणजे 10 तारीख प्रत्येक गोश्ट जायना. हेवटेन 8 दीस वयता. तर ते ह्या दिसांनी केन्ना तरी तांकां सगळ्या जाणांक 21 जाणांक आमी आफयता. तांकां डायरेक्ट हांवें सांगलां म्हणल्यार म्हाजेर विश्वास दवरा. तांचे कडेन मेसेज पास ऑन करा. जाल्यार आमदार वेंझी टॅक्सीवाल्यांच्या पक्षांत उलयलो. मुख्यमंत्रीन आदी फुडें कळोवपाक जाय आशिल्लें म्हूण वेंझी सांगता. After the BSc meeting got over officially, I also discussed with the CM and LOP आल्लो दुसरे वांगडी आसले की 10 तारखेर दिता म्हणलो न्हू. So that is the reason, since from the government side the chief minister has not come out with any answer, so the boys are anxious. We could have told them न्हू 7 तारखेर 5 तारखेर 8 तारखेर सांगो जाय आसलें की 10 तारखेर म्हळ्यार रेडी जालो ना
टायम लागता म्हणून. सो तुम कांय उलय नाही म्हणून दे वील ऑब्वियसली कम. तूं आशेन दोता इतली भाडे आसली ती पयलीं सद्या तेंका चुकल नाही. सो ही हॅज सेड दॅट ही इज गोइंग टू डू इट, गिव इट सम टायम, इट इज इन द प्रोसेस. की नेक्स्ट वीक जात जाल्यार क्लॅरिटी दी म्हणून. कित्याक दसरा पयलीं पूण जावपा जाय न्ही. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. सभापती खातीर सरकार पक्षाचो अजून उमेदवार थारिल्लो ना. 23 सप्टेंबराक थारतलो म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. आमदार गणेश गांवकार फ्रंट रनर म्हूण कळटा. केपेंचो आमदार एल्टन डिकॉस्ट विरोधी पक्षाचो उमेदवार म्हूण फायनल. वेंचणूक 25 सप्टेंबराक. सभापतीची वेंचणूक 25 सप्टेंबराक जातली. 23 सप्टेंबर मेरेन भाजपाच्या उमेदवाराची नेमणूक जातली. अजून कांय ठरयिल्लें ना म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. आमी 23 तारखेचो मुहूर्त आहा, तो जावंक ना अजून. विरोधी पक्षाच्या वांगड्यांनी ह्या विशयाचेर आपली प्रतिक्रिया दिली. दोन फॉर्म आज घातले फॉर द नॉमिनेशन ऑफ द स्पीकर्स पोस्ट अँड वी हॅव प्रपोज्ड एल्टन डिकोस्टा, सेकंडेड बाय वेन्झी विएगस, अँड कार्लोस हॅज ऑल्सो प्रपोज्ड अँड सेकंडेड बाय क्रुसिल. डेमोक्रेसी हॅज टू बी वायब्रंट आणि ऑपोजिशन हाचो रोल खूप महत्वाचो. ऑपोजिशन सगळ्या वांगडा बिकॉज दोन जाण दिसोंक ना आमकां. दोन आय स्पोक, विरेश इज इन लिंकिणी आलो, विजय आय हॅव स्पोकन. ही कुड नॉट कम टुडे, बट ही हॅज सेड वॉट एवर वी डिसाइड वी इज गोइंग टू स्टँड विथ हिम. All opposition members, MLAs had felt that I should fill the nomination of the speaker's post. So with everyone's consent, I have filled this. So now I will approach the ruling side also, MLAs, and I will ask for their support. This is a protocol that we have to follow, and we cannot let go the ruling because they are in majority. ते 33 जण आहा म्हणून आमच्यान तेंक वॉकओवर दिवपा जायना. It will be that it will not be a proper democratic way of moving. So since it is a protocol and we do not want to allow them to just go ahead, that is the reason we have proposed Elton as the speaker candidate, and आतां आमी फायल करून येयले. 24th is the last day. म्हाजी घायलां. सो जे कोण रुलिंगान तुले लिपोन जरी तरी एल्टना वोट मारपा सोदताय जाल्यार तेंका टायम आहा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी रुपेश राऊत. हायकोर्टान विजयेंद्र आरोंदेकराक खुनाचे केशींत निर्दोष सोडला. 2016 काब राम दर्यांत दिपाली मेहताचे खुनाचे केशींत तो आरोपी आशिल्लो. मडगांव अडिशनल सेशन्स कोर्टान ताका दोशी थारावन जल्मठेप फरमायल्ली. आतां तो निर्दोष. The High Court has acquitted Vijendra alias Chetan Arondekar in 2016 Dipali Mehta murder case. The High Court has further quashed and set aside the order of Margaon Additional Sessions Court convicting Vijendra for the murder of Dipali Mehta and the sentence of life imprisonment. The victim Dipali Mehta was originally resident of Karwar, Karnataka, but she was residing at Kabduram, Kankona. In December 2016, the victim Dipali Mehta went missing and her body was later found at near Kabduram beach. Police had arrested Vijendra because he was known to the victim Dipali. The Margaon Additional Sessions Court, after 6 years of trial in 2022, had convicted Vijendra and had sentenced him life imprisonment, which he challenged before the High Court. Now the High Court has acquitted him and has quashed the verdict of the trial court. Mukesh Kumar for Prudent. कोडार प्रस्तावित IITच्या वाठारांत ST लोक रावतात. सरकार STंकूच टार्गेट कित्याक करता? कोडारच्या थळाव्यांचो प्रस्न. मुख्यमंत्र्याक खंय कोणे तरी चुकीची म्हायती दिल्या. त्या वाठारांत शेतां बागायती आसात. लोकांच्या पोटार येवचे न्ही म्हूण थळावे उलयले. वेळ पडल्यार खंय रस्त्यार देंवतले. थळाव्यांक कोण तरी चिथायता म्हूण मुख्यमंत्री काल उलयल्लो. कोडार प्रस्तावित IITच्या वाठारांत ST लोक रावतात. सरकार STंकूच टार्गेट कित्याक करता? कोडारच्या लोकांचो प्रश्न. काल सीएमान जो स्टेटमेंट केलो की आमकां खंय ना खंय तरी कोण तरी फुसलायता म्हणून, जशे पद्दतीन रिपोर्ट सीएमाक गेल्लो आसा, म्हणजे कोमुलदादीन जो ताका रिपोर्ट दिला आसतलो की हांगा कांयच ना अशें म्हणून, पूण हांगा जे तुमकां जर तुमी हांगा पळयत जाल्यार हांगा बागायतार आसा आनी आमकां फूस लावपाचें सारकें हांगा कांयच कारण ना. कारण 5 लाख जमीन जी आसा हे जमनीक आमचें उत्पन्न आसा
जर हांगासर कांयच उत्पन्न ना जाल्यार सीएमान हांगा येवन पळयचें की हांगा खरेंच उत्पन्न आसा काय ना. म्हणजे 99% हांगा जर तुमी पळयत जाल्यार एसटी लोक हांगासर आसात. आमकां सीएमाक प्रश्न आसा की प्रत्येक जाग्यार जे वेळार तुमी IIT हाडपाक सोदतात, जी IIT कोणा लोकांक नाका हांगासर, किंवा प्रत्येक जाग्यार तुमकां असोच जागो मेळटा की ज्या जाग्यार तुमकां एसटी समाजूच दिसता. जे वेळार मेळावली गेले तेन्ना एसटी समाजाच्याच लोकांचेर तुमी खंय ना खंय तरी जमीन घेवपाचो प्रयत्न करता. सांग्यार गेले, सांग्यारूय आमचे एसटी भाऊच आशिल्ले. काणकोण गेले, थंय एसटी भाऊच आशिल्ले. बरे बरे मोठे मोठे लोक आसात. आतां शिरोड्यान जर तुमी पळयत जाल्यार मोठे दोंगर आसात. जे बिझनेसमॅन आसात, माजी मंत्री आसात, मंत्री आसात, त्यांच्या दोंगराचेर तुमी कित्याक हात घालपाक सोदिना. सो आमी जाता व्हडले जाता आसतना आमी दोळ्यांनी पळयला ह्या लोकांनी काडलेले त्रास. हे लोक आपल्या भुरग्यांक पोटाक लागपा खातीर नाजाल्यार आपल्या भुरग्याचें पोट चलोवपा खातीर सगळे हे शेत रोयता, नाजाल्यार माडयो म्हण, नाजाल्यार हांगासर पावसा दिसांनी चिबडां तवशीं सगळे रोवन ते आपल्या भुरग्यांक ल्हानाच्यान व्हड केल्ले आसा तेंच्यांनी सगळे. जर हेंच जर ना जालें जाल्यार तेंचें कशें जातलें, तेंचो फ्युचर, तेंच्या भुरग्यांचो फ्युचर, मे बी आमचो फ्युचर कितें आसतलो तो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी, माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी, म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर, सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आनी सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजें कर्तव्य आसा. आनी हे सगळें शक्य जालां पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफायड तांदूळ आनी हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफायड. नवभारत साक्षरता कार्यावळ 2022 लॉन्च जाल्ली. केंद्र सरकारा प्रमाण राज्य सरकारांनी मोठ्या प्रमाणात काम केल्ले. 2024 चड काम जालें. निरक्षर लोकांक आसात ते सोदून तांकां शिकयले, ट्रेनिंग दिली आनी 30 मे 2025 मेरेन गोंय साक्षर घोशीत केलें. गोंय खंय 99.7% लिटरेट. SCERT डायरेक्टर मेघना शेटगांवकर सांगता. भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्राम म्हणटात ताका, आनी तो लॉन्च जाल्लो इन इयर 2022. ताजे नंतर गोंयान चालू जाल्ले, मागीर तांच्यांनी जे जे आमकां रिकमेंड केले त्या प्रमाणे गोवा गव्हर्मेंट स्टेप्स घेत आशिल्ली. आनीक 2024 पासून म्हाका दिसता चड हातून काम जालें आनी तातून लोकांक आयडेंटिफाय करप, इलिटरेट्स खंय आसात आनी तांकां शिकोवप, ट्रेनिंग दिवप. आनी हो प्रोसेस कंप्लीट आमी केलो आनी म्हाका दिसता 30 मे 2025 आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केला की गोवान फुल्ली लिटरेट हो स्टेटस अचीव केला म्हणून. कारण थोडे नॉर्म्स आशिल्ले मिनिस्ट्रीचे की इन केस वी हॅव अचीव्ड लिटरसी रेट अबाव 95% वी कॅन डिक्लेअर द स्टेट एज फुल्ली लिटरेट स्टेट. पण आमी तातूंतय तरी काम करीत रावली आनी म्हाका सांगपाक बरें दिसता की 99.7% आमी अचीव केली आनी ताज्या नंतरूच स्टेट फुल्ली लिटरेट म्हणून डिक्लेअर केली. वेगवेगळ्या कोर्सा विशीं भुरग्यांक म्हायती मेळची हे खातीर सरकारान इनिशिएटीव्ह घेवन करियर गायडन्स प्रोग्राम पुराय गोंयांत सुरू केल्या, अशी माहिती NCERTची डायरेक्टर मेघना शेटगांवकर हांणी मुखार दिल्या. पयलींच्या सारकें उरलें ना की थोडेच कोर्सीस आसताले. आतां प्रत्येक फिल्डाचो एक आपलो ओन कोर्स जाल्लो आसा. गोंयांत, गोंया भायर आसूं खूब कोर्सीस आसा ज्याची नॉलेज भुरग्यांक ना, पेरंट्सांक ना, स्कुलांक ना. सो ताच्या खातीर CM सराच्या इनिशिएटिव्हान एक डिसिजन जालें की करियर गायडन्साचो प्रोग्राम करपाचो इन फिजिकल मोड. आनी त्याच्या बरोबर आमी एक युनोक्यू म्हणून जी ऑर्गनायझेशन आसा, एड्युटेक कंपनी मुंबय बेस, तांच्या कडेन गोवा गव्हर्मेंटान MOU सायन केला आनी ताजो जो तांचो एक मनीस आसा इन्चार्ज मिस्टर धवल गांधी,
ते हो जो करियर गायडन्साचो प्रोग्राम आसा ते सगळे एंकरेज करतात. ते स्वता येतात आणि ते करियर गायडन्स दितात आमच्या भुरग्यांक. सो हे आम्ही सुरू केले इन द लेटर वीक ऑफ म्हाका दिसता लास्ट वीक ऑफ ऑगस्ट. आणि आतापर्यंत आम्ही ऑलमोस्ट सगळे तालुका कव्हर केल्या आणि फक्त काणकोण तालुका जो फाल्यां जातलो. आयज आशिल्ले पोंडा तालुक्याच्या हायर सेकंडरीच्या भुरग्यां खातीर 12वीच्या मोर पर्टिक्युलरली ते आम्ही 3 स्ट्रिमींनी डिवायड केला, सायन्स, कॉमर्स आणि आर्ट्स अँड वोकेशनल कंबाईन. ज्यांच्यानी हे करियर काउन्सिलिंगाचे सेशन अटेंड केला तांच्या खातीर सायकोमेट्रिक टेस्ट जातली आणि तांची सायकोमेट्रिक टेस्टाच्या रिझल्टा प्रमाणे तांणी कितें ऑप्शन घेवंक शकता हेंय तांकां आमी तांच्या पर्यंत पावयतले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बागा कळंगूट शॉपांनी डुप्लिकेट काजू एफडीएन जप्त केले. कळंगुटेंनो बागांत 10 शॉपांचेर एफडीएची रेड. सब स्टँडर्ड काजू विकतल्यांक 50,000, बोगस लेबलिंग करून काजू विकतल्यांक 20,000ची फायन मारल्या. बागांत आनीक 3 रेस्टॉरंटां बंद उडयल्यात, तांकां 20,000ची फायन. जे आमचे चॅक्स जाल्ले आनी जे तेजो आउटकम आसलेलो हाचेर केसीस फायल केल्ले आनी खूब जाण अशे शॉपां बंद जाल्ली. पूण हो जो बिझनस असो आसा की एवरी इयर हातून नवे प्लेयर येता, न्यू वेंडर्स येता आनी न्यू वेंडर्स येता. तशेंच ते जेन्ना हे स्टार्ट करता बिझनस जे मेनली स्टार्ट विथ अनफेअर प्रॅक्टिसीस आनी अशें आमकां आयज दिसून आयिल्लें आसा. 20 शॉप्स आमी विजीट केल्ले आसा कालांगुटांत तशें बागांत. क्लोज टू 9 शॉप्स आमकां नॉन कंप्लायंट मेळिल्ले आसा. थोडे विदाउट लायसन्स ऑपरेट जाताले आनी थोडे ऑयली काजू, सब स्टँडर्ड काजू मिक्स करून पॅक करताले. 20,000 to 50,000 अशें फायन घातलेले आसा. तशेंच ही शॉपां बंद केल्लीं आसा. काजवाच्या हितून 0 टॉलरन्स दाखयतले. बारीकची बारीकूय नॉन कंप्लायन्स मेळ्ळी जाल्यार हाचेर फायन घालतले, केसी घालतले आनी शॉपां ही बंद जातली, लायसन्स कॅन्सील जातले. ही ऑयली काजू जो आसा तो सारको लास्ट जो भायर सरता तो इन प्रोसेसींग आनी हाका ऑयल उरता तो खावपाक जायना, अनपॅलेटेबल आसता पूण दिसपाक बरो दिसता तो. सो हाका लागून ते कस्टमराक ते हातून कन्फ्यूज करता कित्याक दिसपाक बरो पयलो म्हणटकूच बरो दिसता पूण खाल्लो जाल्यार ताका ऑयल एक जो आफ्टर टेस्ट आसता तो येता. सो हो काजू हाडून ते मिक्स करता. हो काजू गोंयाक कसो येता, कोण हाडटा ही आमची आतां फुडली हेजेर जे आमकां बूक केले तांकां लिंक इस्टॅब्लीश करून तांचेरूय आमची कारवाई जाता. ईज ऑफ डुईंग बिझनेसा सकयल फुडले अधिवेशनाच्या आदीं अध्यादेश काडटले. लीज अग्रिमेंटाक अप्लाय करूंक ठरावीक दिसा भितर पालिकेच्या कावन्सिलाची जाप आयली ना जाल्यार रिन्युवल जालें अशें धरपाचें मुख्यमंत्र्याचें उतर. आमदार जोशुआ म्हापशें मर्चंट असोसिएशनाक घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. 2018 सावन खंय म्हापशां लीज अग्रिमेंटच केल्लो ना. म्हापशा व्यापारकारांची आनी गोंय व्यापारकारांची युनियन जी आसा तेंची दोनूय जाणांची मिटींग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा वांगडा आनी DMA वांगडा जाल्या. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज बीन व्हेरी अकोमोडेटींग एंड ही हॅज गिवन डायरेक्शन टू द डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन टू अलाव अंडर ईज ऑफ डुईंग बिझनेस इन गोवा दॅट येता ते फुडले असेंब्ली पयलीं एक ऑर्डिनन्स येतले वेर एनीबडी अप्लायंग फॉर रिन्युअल ऑफ lease agreement within 3 days or 4 days or a shortest period, the lease agreement would be deemed renewed if the council delays in any form, unless it is mentioned to them that there are certain outstandings or there are certain defaults in caused by the lessee between the lessor and lessee. Those files that are clear will be considered deemed approved. Lease agreement असली पळय ती खूप पेंडिंग आसली. सामकी lease agreement 2018 सोंपलेली त्याच्या उपरांत एग्रीमेंट आमकां जावपूच ना. हो विशय खूब वर्सां पेंडींग आसता. तर आमच्या ऑनरेबल MLAन आयज ऑनरेबल CM कडेन मिटींग आयज फिक्स केली. त्याच्या प्रमाणे आमी ऑनरेबल CM कडेन हो विशय मांडलो आनी आमचे जे वेगळे वेगळे विशय आसले पळय ते सगळे मांडले लीज एग्रीमेंट आनी डिफरंट ट्रान्सफरा संदर्भात. तर ऑनरेबल CMन सगळे आमचे विशय आसात पळय ते बरे भशेन हँडल केले आनी ईज ऑफ डुईंग बिझनेस ह्या जी संकल्पना आसा ती खरीच इम्प्लिमेंट केली अशें आमकां आयज दिसता. पूण आमी ऑनरेबल CMचे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे खूब खूब आभार मानता. CMन आमकां सारकें एश्युअर केला की सगळे जे कितें आसा पळय ते आपूण सगळे DMAक सांगून जाय ते चेंजीस करून तुमकां जाय तशें सगळें हें करून दिता. आनी जी ती आमची रेंट आसा पळय सद्या रेंट आसा ती इनक्रीज आमची ऑलरेडी 5%, थोड्याची 10% ऑलरेडी जाता. सो तुमची आतां सद्या आसा पळय तीच कन्सिडर करता म्हणजे कशें आसा आमचे 2015 आमी लीज एग्रीमेंट लास्ट केल्ले 2018 आमचें सोंपलें.
आणि त्याच्यानंतर म्युन्सिपाल्टीन करूंक नासलें. पूण आमी वेपाऱ्यांनी बऱ्याचशा वेपाऱ्यांनी आमी सगळे डॉक्युमेंट म्युन्सिपाल्टी कडेन दिल्ले. सो सीएमान सगळ्या DMA कडेन इंस्ट्रक्शन कितें दिलां की आमचे जे पयलीं जर तेणी केल्ले जाल्यार आमचे तीच रेट आनी तेच चालू उरतले आसले. सो आमकां तीच कन्सिडर करून आमचे न्यू करतना बसून ते इन्क्रिमेंट तितकेच करून करचें म्हणून तेका लागून हांव सीएमाचे आनी आमचे जोशवा सराचे धन्यवाद करता. नेरूल पंचायत वाठारांत कोयराचो उपद्रव पंचायतीक पडिल्ले ना. पंचायती लागसार तात्पुरती MRF शेड आसतना हांगा कोयर उडोवं नाकात म्हूण खंय बोर्ड लायला. थंयच कोयराच्यो राशी. पावसान कोयर कुसून रस्त्यार. MRF शेड आसा म्हूण खंय पंचायतीन हायकोर्टाक फटयलां. थळाव्यांची फिर्याद. ती डस्टबिनां पळयान, चिकल पळयान, हें पळयान, वेस्टेज कशी देंवता ती सकयल लोकांच्या घरांनी वयता. पंचायतीन हायकोर्टाक एक एफिडेवीट दिल्लें. एफिडेवीट कितें दिल्लें की हांगासर आमी MRF शेड दाखयतले म्हणून. पण टेम्पररी शेड जी दाखयल्या ती आमची पंचायत आसा पळय तिका हेल्थ सेंटराक तेकोन शेड दाखयल्या. ते डस्टबिनां व्हरोन दवरता आनी ती धुय नासतना तो वास सगळो लोक जे हेल्थ चॅकअपाक येता थंय तांकां सगळो वास. ते हेल्थ सेंटर थंय आसून कितें फायदो. पंचायतीन जे रेझोल्युशन ते आनी एफिडेवीट जे एका दिलां हायकोर्टाक तें फक्त हायकोर्टाचे दोळे धापपाक लागून ह्या मेजर कन्सर्न हो. कित्याक थंयसर कमीत कमी 7 ते 8 पंचायतीक हायकोर्टान डायरेक्शन्स दिले ज्या पासून तुमी MRF शेड दाखयना ते पासून तुमकां हांगासर कन्स्ट्रक्शनाक लायसन्स दिवपाक मेळचें ना. आनी जे प्रोजेक्ट तांच्यांनी पास केल्या पळय ते अगेन्स्ट हायकोर्ट ऑर्डर अशें म्हाका दिसता. कित्याक फेक एफिडेवीट तितलेंच रिस्पॉन्सिबल की इलिगॅलिटी वाडोवपाक लागून. ही सगळी जी गार्बेज जी आहा पळय जी सगळ्या ह्या प्रोजेक्टांची आनी हे जे मायग्रंट्स इन्फ्लक्स जाल्लो आहा हे मायग्रंट्स भरलेले आहा तेंचे गार्बेज ना जाल्यार आमची म्हाका तरी दिसता म्हाज्या सांगता म्हाका जाल्यार आतां एटलिस्ट 1 वर्स हांव गार्बेज टॅक्स भरता. म्हाजे आजून पासून 1 वर्स जालें आजून पासून जो गार्बेज कलेक्ट करता तो मनीस म्हाज्या दारार येयल्लो ना गार्बेज व्हरपाक. कर्नाटकाच्या गदग जिल्ह्यात मुलगुंद KH पाटील हॉस्पिटलाच्या रुरल मेडिकल सर्व्हिस सोसायटीन सेरेंटिका आणि प्रुडंट मिडियाक बरोबर घेऊन हेल्थ कॅम्प घडोवन हाडलो. भोंवतणच्या गांवांतल्यानय लोकांचो बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स. 1000 भर लोकांक कॅम्पाचो लाव जाला. वेगवेगळ्या मळावेले 12 दोतोर कॅम्पाक आशिल्ले. मुलगुंड कर्नाटकांत जंय सेरेंटिका आणि प्रुडंट मिडिया तशेंच द रुरल मेडिकल सर्व्हिस सोसायटी KH पाटील हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर हुलकोटी हांच्या जोड पालवान एक हेल्थ कॅम्प दवरला मुलगुंड. त्या गांवांतल्या वासियां खातीर गांवकारां खातीर हो सेरेंटिकान खासा हेल्थ कॅम्प दवरला आनी प्रुडंट मिडिया ताका असोसिएट आसा. तशेंच हांगसरले जे रुरल मेडिकल सर्व्हिस सोसायटी KH पाटील हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर हुलकोटी तांच्या जोड पालवान हो कॅम्प आयोजीत केला. भुरग्यांक धरून जाणट्यांनी ह्या कॅम्पाचो फायदो घेतलो. In Mulugund, free health checkup camp is arranged by KH Patil Hospital and Serentica Group of Four. The response is very good. Most of the poor people, they are taking advantage of this one. The arrangement is very good. This type of camp, it is the only one of this kind in this part of the city. In Mulugund, we have got about 20,000 population and surrounding about 10 to 15,000. They are taking the advantage of this camp. The arrangement is good and all the doctors have come and response is good. Thanks to KH Patil Hospital and Serentica Group and also the Prudenta खातीर राजेश नायक. महाराष्ट्राचो स्टेट बटरफ्लाय ब्लू मॉर्मॉन फुलपाखराचे साळांतले सरकारी मुळावे शाळेंत विद्यार्थ्यांक निसर्गाचेर खासा अभ्यास वर्ग. अद्भुत जग ह्या पाठ्यपुस्तकाच्या माध्यमांतल्यान लायफ सायकली विशीं भुरग्यांक शिकवण. खासा रिपोर्ट.
इयत्ता 3रीचा परिसर अभ्यासाचा जो विषय आहे म्हणजे जे पाठ्यपुस्तक आहे ते एक अद्भुत जग या पाठ्यपुस्तकामध्ये प्राणी व वनस्पती एकत्र राहतात असा एक पाठ आहे आणि ह्या पाठामध्ये प्राणी पक्षी वनस्पतींवर कशा प्रकारे अवलंबून असतात त्यांचा एकमेकांशी काय संबंध असतो ह्याच्यावर भर दिलेला आहे आणि ह्या पाठामध्ये प्राणी पक्षी कीटक आपलं अन्न निवारा ह्यासाठी वनस्पतीवर कशा प्रकारे अवलंबून असतात हे सांगितलेलं आहे आणि ह्या पाठाशी संबंधितच मुलांना इथे एक लिंबूचं झाड आहे या लिंबूच्या झाडावर काही फुलपाखरांनी अंडी घातलेली आहेत आणि त्याच्यापासून अळी तयार झालेल्या आहेत आणि ह्या अळीपासून नंतर ह्या अळी लिंबूच्या झाडाची पानं खातात आणि त्याच्यापासूनच नंतर फुलपाखरू तयार होतात हे मुलांना प्रत्यक्ष इथे दाखवण्यात आलं आणि कशा प्रकारे प्राणी कीटक पक्षी हे वनस्पतींवर अवलंबून असतात हे मुलांना प्रत्यक्ष इथे आणून शिकवण्यात आलं. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकीत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरो डिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.